तातूंत LPSI दोग जाणां अरेस्ट केल्ले पळय तांकां दोगांयकूय आज कंडिशनल बेल मेळिल्ली आसा. पर्सनल बॉन्ड 20,000 एकट्याक फर्नीश करपाक आनी नॉर्मल कंडिशन्स दिल्ली आसा. आनी कितें जालें आर्ग्युमेंट? आर्ग्युमेंट पयर जाल्ले आनी ऑर्डर रिजर्व ती आज दवरिल्ली. आर्ग्युमेंट अशें आशिल्लें की प्रथमेशान सुसायड पळय कमीट केल्लो तो 25th केल्लो आनी सबसिक्वेंटली ताची बॉडी 27 ऑक्टोबराक मेळिल्ली. रेजिस्टर FIR जाला पळय तो 3 तारखेक जाला आनी ताजे फाटल्यान तांणी 4 तारखेक हे लेडी PSIक अरेस्ट केल्ले आसा. आनी कंप्लेनंट पळय हातून आसा तो प्रथमेशालो कोण रिलेटीव नाशिल्लो. तातूंत पोलिसूच महादेव नायक म्हणून सोशल मिडियाक कनेक्टेड आसा तो IRBतलो एक पोलीस आशिल्लो. हाजेर आमी आर्ग्युमेंट्स केल्ले, कोर्ट कन्विन्स जालो आनी आज तांची बेल ग्रांट केल्ली आसा. मॅडम तांकां अरेस्ट केल्ले ते रातची केल्ले अशें कितें आयकोंक येता आमकां? अशी म्हाका क्लायंटांनी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की रातचे पोलीस आयिल्ले तांच्या घरा कडेन आनी तांकां रातचे गाडयेन बसयल्ले म्हणून. पूण अरेस्ट तो दाखयला तो 4 तारखेक 4 दाखयला. पूण तांचे फॅमिलीक कळयला ते 4 तारखेक 8 कळयला अशें म्हाका ताच्या फॅमिलीन सांगिल्लें आसा. मॅडम कंडिशनल बेलान कितें कितें कंडिशन्स घातलेले आसा? एक म्हणजे पर्सनल बॉन्ड 20,000 विथ लायक शुअरिटी एक दिवपाची. मागीर दे कॅनॉट लीव द स्टेट ऑफ गोवा विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आनी बाकीची नॉर्मल कंडिशन म्हणजे दे कॅनॉट टेम्पर विथ द एविडन्स बी ती नॉर्मल कंडिशनां दिल्ली आसा. 20,000 एकट्याक? एक मनशाक 20,000 दिल्लो आसा. तेंच्यांनी काल सुसायड करपाचो अशें न्यूजार आयिल्लें आसा फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान. पूण तें दिसता म्हाका तांणी जेलींक तांकां कितें तरी त्रास जाल्यात. तांणी कोणाचें तरी नांव घेतिल्लें काल निकिता नायक म्हणून ताणें केलें. ओके ना आतां सद्या कंडिशन तेंची कशी आसा? कालच तांकां डिस्चार्ज दिल्लो आसा. आतां ती बरी आसा.